दीस शुक्रार जुनाची 13 तारीख 2025. पयलें वाचप सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 4 वळ 7 तावन 15 पर्यंत. भावा भयणीनो, असली उतरावर्ती पदवी आमचे थावन न्ही, बकार देवातावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हे दिर्वे आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. हर एक तरान आमी कश्टाताव तरी आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना अंधकारान सापडताव तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदणी भोगताव तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. जायते पावटी आमी धरणीक शेवटताव तरी मरना. जेजूचें जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वावयता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सण सोडता. तशें म्हळ्यार आमचें तें मरण आपलें काम करीत आसा आनी तुमचें तें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलों. अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें भावार्थाचें देणें आसून आमी सतमंताव देखून आमी उलयता. आनी जेजूक जिवंत उठयल्लो तो सुदेव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सादरे हुजीर व्हरतलो म्हणून आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गस्तुती अदीक अदीक चडटली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 116 10 तावन 11, 15 तावन 16 आनी 17 तावन 18. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयताव सर्वेस्परा. खंती दुकांत हांव सगळ्यो बुडलां अशें म्हणटना सयत हांव विश्वासी रावलों. म्हज्या आकंताच्या वेळा हांवें म्हळें, कोणायचेरी पातिणी दवरची न्हय. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयताव सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकर, तुजे साकरणेचो पूत. म्हज्यो सांकल्यो तुवें मोडून उडयलाय. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयताव सर्वेस्परा. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलों आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलों. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयताव सर्वेस्परा. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. मळबाच्या नखेत्रा बरी संवसारांत तुमी परजळतल्यात, कित्याक जिवीत दिता तें उतर तुमचे जिणयेंत उबान धरतल्यात. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामा तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळ 27 तावन 32 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, प्रद्वार करिनाका म्हूण पुर्वजांक सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक व्हरता जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस सुडय. तुजी सगळी कूड एमकोंडांत घालन काणग्योचे प्रास तुजो एक विश्वो तुवें होगडावन काणगेल्लो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक व्हरता जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड एमकोंडाक वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विस्वो तुवें होगडावन काणगेल्लो अदीक बरें. ह्या शिवाय अशेंय सांगिल्लें आसा, कोण तरी आपले बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळासार पत्र बरोवन दिजे.
पूण हांव तुमकां सांगतां, व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपल्या बायलेक सोडटा तो हर एकलो ती प्रद्वारीण जावंक कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वारा धरता. देवाचें उतर हें. माखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्तेन जेजू भोव खासगी विशयांचेर शिकवण दिता. कामातुराय आनी व्यभिचार. कामातुरायाची चिंतना आमकां पाताक आदारूंक प्रेरण जातात. सर्गीचो बाप आमचे कुडीची मात न्ही, काळजाची नितळाय आशेता. जेजू आमकां दृढपणी सांगता, आमचे कुडीचे विश्वे आमकां पातकाक कारण जावंक एमकोंडाक वेचाकी त्या पातकाक कारण जावच्या विश्व्याथावन सुटका दिवचें बरें. हें आमी आमच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आसा म्हूण उगडास करता. आधुनीक संवसारांत विच्छेदन एक सदांचो विशय जाला. जेजू आपले शिकवणेंत लग्ना सक्रामेंता विशीं उलोवन काजारी भेस संपूर्ण सॅक्रिफीस नासतना जियोंक साध्य ना म्हूण कळीत करता. कुटुंबांत जिवीत सालिसायेचें खंडीत न्ही. एकामेका सोडदोड नासतना काजारी जिणयेंत यशस्वी ना. थोड्या फावटी काजारी जिवीत कश्टांचें म्हूण भोगल्यारी देवाचेर गूण पातयणी आमकां भरवसो दिता. भाग्यवंत कुटुंब आमकां एक वर्तें प्रेरण. जुजेचें मौनपण, मोरी मायेचें सॅक्रिफीस आनी जेजूचें विधेयपण आमकां एक लिसांव. आमचे जिणयेंत खंयसर आमी चड गमन दिवंक आसा. देवाचे सक्तेन आमी आमचेर येवच्या ताळण्याचेर जैत व्हरया आनी ताची खुशी करून जियेवया. जेजू, मोरी आनी जुजे सारकें नितळ खालतें जिवीत आमी जियेवया.